तुमकां येवकार. जशें आतांच मंडळ अध्यक्षान सांगले त्या प्रमाणे आज आमी सगळे केपे मंडळाच्या वतीन सगळे जमले आसात. तातूंत भितर मंडळाचे पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्टाचे प्रेसिडेंट, तशेंच आमचे झडपी मेंबर, पंच, सरपंच, सगळे आजी माजी सगळे मंडळाचे अध्यक्ष सगळे. इतलेंच कितें की जी आमकां गोंयकारांक जे खुशीची गजाल म्हणजे आमचे आदरणीय प्रायम मिनिस्टर दिल्ली आसा आनी जे आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचें कंट्रिब्युशन आणि जे आमचे देशाचे पंतप्रधान म्हणजे आमचे सेंट्रलाचे कंट्रिब्युशन, जेणे करून आमच्या गोंयची जे अनुसूचित जमातचे आमचे भाव त्यांची जे मागणी आशिल्ली, ताचो जो डिमांड आसलो, त्यांचेर आज न्याय दिवपाचो काम केल्लें आसा. आज आमी तांकां सगळे मतदारसंघाच्या वतीन मंडळाच्या वतीन अभिनंदन करतात, त्यांचे आभार मानतात आणि आभार मानपाक आसा की आदरणीय प्रायम मिनिस्टर आसतले, आरजीआयचे मिनिस्टर, आमचे गृहमंत्री देशाचे अमित शाह जी आसतले, आमचे गोंयचे सीएम डॉ प्रमोद सावंत आसतले, किंवा गोंयचे अध्यक्ष आमचे दामू नाईक, आदले अध्यक्ष सदानंद सिंग तनावडे आसतले, किंवा बाकी सगळे राष्ट्रीय आमचे अध्यक्ष JP नड्डा आसतले. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंट आणि स्टेट गव्हर्मेंटाच्या जोड पावलांनी आणि म्हळ्यार आयज जे गोंयची जी उणीव आशिल्ली अनुसूचित जमातीचे भाव जे गेली 2003 ते आज पर्यंत सतत सातत्याने जे डिमांड केली की आमकां खंय तरी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावचें, आमच्या हक्काची मागणी, हक्काचो डिमांड तो आमकां दिवचो अशे पद्दतीन ते मागणी करी. त्या प्रमाणे आयज न्याय मेळ्ळो आसा. आनी न्याय मेळयत आसतना आमकां याद करून दिसता की अनुसूचित जमाती भितर समावेश करता आसतना, ST स्टेटस दिता आसतना, गावडा कुंबी वेळीप तांकां दिता आसतना 2003 जे इन्क्लूड केल्ले तेन्नाय बी हांगा बी स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर सरकार म्हणजे भाजपा सरकार आणि उचूय बी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार म्हणजे भाजपा सरकार. भाजपा सरकारानच तेन्ना अनुसूचित जमाती भितर म्हणजे प्रवेश तेन्ना त्यांच्या टायमार जाल्लो आणि आयज परत एक फावटी तो न्याय मेळोवपाचें जे काम आसा, जे तिनूय समाजाक जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे काळाची गरज म्हणटाची आणि जेन्युन मागणी जी आसली ती आयज पूर्ण केल्ली आसा. विरोधकांनी अनेक तुटी काडपाचो प्रयत्न केलो. आमी अनेक पयला हावजाक सुद्धा बिल जेन्ना हाडलें तेन्ना सुद्धा आमी पळयल्लें आसा बिलाक कसो विरोध जालो. एक फावटी 2 फावटी विरोध जालो, तिसऱ्यांदा विरोध जालो, तरी देखील आवाजी मतदानान आयज आमच्या प्रायम मिनिस्टरांनी ती पास केली. म्हळ्यारच आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर जे आसात त्यांचे उद्दिश्ट कळटा, त्यांची भावना कळटा, त्यांची गोंयचे आमचे अनुसूचित जमातचे लोक आसात, ST भाव आसात, त्यांचे भितर कळकळ कळटा की जर तांकां जर एक्सक्यूज घेवपाक जाय, जर तेंचे म्हणून की बाबा आमी बिल हाडलेले, विरोधकांनी ओपोज केलो म्हणून आमी ते फेटाळले, पण तशें केलें ना. पयली दिसा बी स्पिकरांनी तांकां रिक्वेस्ट केली, सेकंड टायम स्पिकरांनी रिक्वेस्ट केले, तरी पूण ते आयकले ना. तिसऱ्यांदा आवाज करता आसतना विरोधकांचे आयकन आसतना म्हणटा अशें एक मतांनी आवाजी मतदान पास केले. अशें मोठे अनमोल काम जे आसा आमच्या आदरणीय प्रायम मिनिस्टरान केल्लें आसा, तेका लागून तेचें आमी अभिनंदन करतात. केप्या मंडळाच्या वतीन तेचें आमी अभिनंदनचो ठराव आमी तेंकां करतले आणि गोंयचे सीएम तेमी पाठ पुरवठा फाटल्यान लागून म्हणटा करून घेतले आसा. त्या सेंट्रल गव्हर्मेंट आणि गोवा गव्हर्मेंटाचे आमी आभारी आसात. केप्याकार किंवा असंख्य गोंयकार आमी आभारी आसात. आता पहिला की धनगर समाजाक खंय तरी एसटी भितर इन्वॉल्व करपाचें आसलेलें भितर, पूण तें जालें ना. पूण तुमी धनगर समाजाचे जावन ST समाजाक खंय तरी तुमी सपोर्ट करता, सो अशें कशें ना. धनगर समाज जो आसलो हो आमी 4 जण भाव घाकू वेद जो केल्लो, गावडा कुणबी वेळीप धनगर ह्या 4 जण कम्युनिटी एक बेजारा खाली येऊन घाकू वेद केले. आणि त्या टायमार लढो दिल्लो 1997 ते 2003 पर्यंत लढो तीव्र केल्लो. म्हाका याद करून दिसता तुमी विचारले म्हणून. त्या लढ्या भितर आमी सगळे म्हणजे आमचे राज्याचे सगळे नेतृत्व लिडर जे आसले ते सगळे काम करीत तेजे बरोबर हांवूय आसलो. आणि जेन्ना 2003 घाकू वेदांतल्यान 4 भावांतले 3 भाव इन्क्लूड जाले आणि तेन्ना साकून आज पर्यंत आमी एकच म्हणटात की 4 भावांची मागणी आसली, 4 भावांपैकी 3 इन्क्लूड जाले. आज एक फाल्यां उरला तो भाव जातलो, धनगर समाज आज फाल्यां केन्ना इन्क्लूड जातले, पूण एटलीस्ट 4 3 जाले पूण आमकां समाधान आसा. आमी एक धनगर समाज उरला तो आज फाल्यां जातलो, आतां सोपस्कार पूर्ण जाल्ले आसा, केन्नाय जावं शकता, पूण 3 भाव आमचे इन्क्लूड जाले. तेंचे आमी स्वागत तेन्नाय केल्लें आसा, आजय करता. आनी ते इन्क्लूड जाल्ले कारणांनी तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळप काळाची गरज आसली ती मेळ्ळ्या. आमी पयलीं समर्थन केलां. हांव सुद्दां हावजा आसतना जेन्ना जेन्ना हो प्रश्न येयला तेन्ना हावजाकाय सपोर्ट केला, हावजाच्या भायरूय सपोर्ट केला आणि आतांय सपोर्ट करता. आयच्या अभिनंदनाच्या पार्श्वभूमीचेर सरान तशें सगळ्यांचे अध्यक्षान स्वागतय केल्लें आसा. सरान काही प्रमुख गोष्टी आमचे मुखार दवरल्यो आसात, पूण प्रामुख्यान एक सांगपाक सोदता 2003 सालां आमकां STचो स्टेटस मेळ्ळो.
तेजे नंतर 2005 ते 12 पर्यंत आमचे सरकार नाशिल्लें गोंयांत, काँग्रेसी सरकार आसलें, पण त्या वेळार कांयच जावना. 2012 जेन्ना आमचे परत सरकार आयलें त्या वेळाचेर सादारणशे म्हाका दिसता 18 स्किमी ट्रायबल डिपार्टमेंट बरे सुसज्ज अशा इमारतीन जाले. 18 स्किमी आमकां आयल्यो. जो मनीस जन्माक येता ह्या ट्रायबल समाजान ताका जन्माक आयलो तो मृत्यू पर्यंत वेगवेगळ्यो स्किमी आमकां दिल्ल्यो आसात, आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिल्ल्यो आसात. तेजे नंतर आमी कंटिन्युअस फॉलोअप करून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी जेन्ना आदरणीय आमचे होम मिनिस्टर आसा देशाचे गृहमंत्री ताका आमी वचून मेळ्ळे. त्या डेलिगेशना भितर सरय आशिल्ले बाबू कोळेकर सर. तेन्ना आमी सांगलें की आमकां एक परफेक्ट बील जावचें, कायदो जावचो. ते म्हणटाले अमेंडमेंट करून आपण करता म्हणून, पण त्या वेळाचेर गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी रिक्वेस्ट केलो की आमकां अमेंडमेंट नाका, जो जात जाल्यार कायदो जावचो, आनी ते हातून आमी ठाम रावले. त्या हातून भितर भारतीय जनता पार्टीचें डेलिगेशन पूर्ण आसलें. त्या डेलिगेशनाचे रिक्वेस्टाचेर आनीक डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या रिक्वेस्टाचेर होम मिनिस्टरान येस केलें की आमी पूर्ण कायदो हाडटले म्हणून. तेजे नंतर आतां हालीं 2025 सालाक ऑगस्ट म्हयन्याक पार्लमेंटाक जेन्ना बील आयलें लोकसभेत, त्या वेळाचेर प्रत्येक फावट हाऊस डिस्टर्ब करप आनीक तें बील कशें पास जावचें ना हेजेर काँग्रेसीन लक्ष दवरलें. आनी 2 वेळा हाऊस एडजर्न जालो. पण तरी आसतना थर्ड टायम जेन्ना लोकसभेत बील आयलें त्या वेळाचेर आवाजी मतदानान ते पास जालें. आनी त्या वेळाचेर काँग्रेसीचो विरेटो आसा खासदार हो भायर येवन बायट दिता की हें बील जें आसा तें आपूण केलें म्हणून. म्हाका एक सांगपाक जाय, जेन्ना तूं हावजानूच ना जाल्यार तूं पास करपाचो थंय प्रश्नच येना. मग क्रेडीट घेवपाक लागून तुमी सगळे मुखार येता काँग्रेसीचे लोक. ह्या लोकांनी आयज पर्यंत ह्या समाजा खातीर कांयच केलें ना आनी हेजे फुडेंय करचें ना. हे जे बील जावं बाकीचे आमकां स्टेटस म्हणा, बाकीचे वेगवेगळे येवजणी म्हणा, त्यो फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमकां दिल्ल्यो आसात. तेजे नंतर राज्यसभेत बील आयलें तेन्नाय थंय बोवाळ घातलो आनी त्याय वेळार आवाजी मतदानात थिंगाय पास जाल्ले आसा. तेजे नंतर हालीं आमच्या आदरणीय राष्ट्रपती जी आसा आमकां तोय एक मोठो अभिमान आसा, कारण भारताची जी सर्वोच्च पद जे आसा ते ह्या एसटी समाजाक दिल्ले आसा. आमची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू जी आसा ते एसटी समाजांतल्यान येता. ते हालींच तेणी ती सायन जाल्ली आसा आनीक हातून भितर कायद्यान भितर ते अमेंडूय जाल्ले आसा आनी हें पब्लिकेशनूय जाल्लें आसा. तेजे नंतर पयर आमकां 18 तारखेर तांकां मेळपाचो योग आयलो. गोंयच्यान एक 8 जणांची टीम जी आसा ती तिका अभिनंदन करपाक लागून खास दिल्ली गेल्ले आनी तेंचे वांगडा बसून आमकां तेंचे बरोबर जेवणाचो एक स्वाद घेवपाचो आमकां एक संदी मेळ्ळी आनी आमकां शेअर करपाक मेळ्ळें की तुमचे मुळे हें बील जें आसा आदरणीय मोदीजी म्हणत, अमित शहाजी म्हणत किंवा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत, आमचे गोंयचे अध्यक्ष आसत दामूबाई किंवा आमचे आदले अध्यक्ष आनी राज्यसभेचे खासदार जेणे अथक प्रयत्ना मुळे हें बील जें आसा आयज आमकां ह्या एसटी समाजाक सादारणशे आयज आमी 1.5 लाखाच्या वयर आनी 12% आसपास आमी आज गोंयान भितर रावता. तांकां हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन कितलें गरजेचें आशिल्लें तें आयज आमकां मेळ्ळें आसा. म्हणून आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटात गोंयचे, त्याच बरोबर आमचे भारताच्या सरकाराक की तेणे ह्या समाजाचो जो न्याय हक्क आसा तो आमकां मेळोवन दिल्लो आसा. त्याच बरोबर आता तुम्ही एक प्रश्न केला की साहेब जे आसा ते जरी धनगर समाज असलो, धनगर आनीक बाकीच्या वेळीक म्हणा, गांवकार म्हणा किंवा बाकीचे गावडा समाज म्हणा, हे केन्ना वेगळे ना, सदांच मेळून मिसळून रावपाचे. आनी तो सदांच सांगता की ह्या समाजाक जर न्याय मेळटा जाल्यार आपण सदां बरोबर आसतलो. आयज नाल्यार फाल्यां तांकां पॉलिटिकल हातून एसटी स्टेटस हो 100% मेळटलो, कारण त्या पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीचो स्टँड क्लियर आसा की आमी तांकां स्टेटस मेळपाक जे कितें करपाक जाय ते सगळे प्रयत्न आमी करतले आनी हो भारतीय जनता पार्टीचो स्टँड आसा. एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा ते लोकसभेत तशें राज्यसभेन किंवा राष्ट्रपती कडच्यान जाल्ले आसा, एप्रूव जाल्ले आसा. सो त्या खातीर तांचें अभिनंदन करपाक आमी हांगा जमले आसात. पयले सुवातेर आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, अमित शहाजी, JP नड्डाजी आणि गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच पक्षाचे गोंय राज्याचे पक्षाचे अध्यक्ष दामू नाईक सर, तसेच सदानंद तानावडे राज्यसभेचे मेंबर हांच्यांनी अथक परिश्रमा मुळे हे जे स्टेटस आसा ते आमकां मेळ्ळें आसा. आता सगळ्या आमचे मानेस्तांनी उलयल्ले आसा की तांचे अभिनंदन आमी करपाकच जाय, कारण हे खूब वर्साचो विशय जावन आसा. 2003 स्टेटस मेळ्ळे नंतर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आशिल्लें ते मेळून नाशिल्लें
आयज आमी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री पक्षाचे अध्यक्ष दामू नायक सर आनी तांचे जी कोर टीम आसा सगळ्यांचे आमी मनाकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात की तुमच्या सगळ्याच्या परिश्रमाक लागून कश्टाक लागून ह्या बारीक समाजाक हे जे आसा रिजर्वेशन जे आसा ते मेळ्ळें आसा. त्याच बरोबर एसटीच्या बरोबर आमचे जे धनगर समाज आसा तांचे जे रिजर्वेशन काही त्रुटीक लागून उरले आसा पण तेवूय बी जातले हातूंत कांय दुबाव ना. कारण गोंय राज्याचे जे मुख्यमंत्री आसा ते बारीक समाजाक लागून वावरतात, तांचे आमचे खातीर काम करपा खातीर वावरतात आनी हे रिजर्वेशन तांणी पयलींच डिक्लेअर केल्लें की आपूण ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा ते करून घेतलो. त्या खातीर आमी सगळे समाज बांधव मनाकाजांतल्यान तांचे उपकारी आसात. आज हांगा आमचे जे एसटी रिजर्वेशन बिल पास जाल्लें आहा तेका लागून आज आमी आमच्या सरकाराचो अभिनंदन करपा लागून सगळे हांगा जमले आसात. आनीक पयलीं म्हळ्यार हांव आमचे जे देशाचे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आहा हेंचेय हांव मनाकाळजांतल्यान अभिनंदन करता. तशेंच आमचे गृहमंत्री आसात तेंचेय हांव अभिनंदन करता. तशेंच आमचे गोंयचे आमचे सीएम डॉ प्रमोद सावंत तेंचेय हांव अभिनंदन करता. आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष आमचे दामबाई, तशेंच आमचे आदले अध्यक्ष आमचे सदानंद भाई आसात. तशेंच आमची भारतीय जनता पार्टीची आमची कोर कमिटी आहा तेंचेय हांव मनाकाळजांतल्यान सगळ्यांचे अभिनंदन करता. तेका लागून सगळ्यांक देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.